अर्गांत का जेजो, महिमात का जेजो, ग्लाब्त का जेजो, वंदन का जेजो, वैभवत का जेजो, रदांत का जेजो, बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आजच्या दिसा देवाचे उतर आमकां मातेवाचो वांजेल 20 आणि 6 अध्याय 14 आणि 25 वाक्य म्हणसर. मॅथ्यू चॅप्टर 26 वर्सेस 14 to 25. उपरांत बारांतलो एकलो जुदास इस्कारियोत नांवाचो प्रधान याजकासरसीन गेलो आनी म्हणालो, हांव ताका तुमचे अधीन करीन जाल्यार तुमी म्हाका कितें दिशात. तांणी ताका रुपयाची 30 नाणी मेजली आनी त्या दिसा हांव ताका धर्न दिवंक तो बरो संद्राप तो सोदतालो. फूग नातिल्लेल्या उंड्याच्या परबेच्या पयल्या दिसा सिसी जेजूसरसीन येवन म्हणाले, आमी खंय वचून तुका पास्कांचें जेवण तयार करीत जाय म्हूण तुजी खुशी. जेजून तांकां सांगलें, शारा भितर पलाण्या मनशा हरशीं वसा आनी ताका सांगा, मेस्त्री म्हणटा म्हजो वेळ लागीं पावला, हांव म्हज्या सिसांगाता तुज्या घरा पास्कांची परवण करता. जेजून सांगलेल्या प्रमाणे सीस गेले आनी आपणाचें पास्कांचें जेवण तांणी तयार केलें. सांज तसा आपल्या 12 सिसां सांगता जेजू जेवणा बसलो. जेवणार आसतना तो म्हणालो, सतत हांव तुमकां सांगता, तुमचे मदलो एकलो म्हाका गतान पराधीन करतलो. सीस आखांतले आनी एक एकलोसू हांव वेतो सोम्या अशें विचारूंक लागले. ताणें तांकां जाप दिवन म्हळें, जाणें म्हज्या सांगता पलगणांत हात घाला तस्सो म्हाका पराधीन करतलो. मनशा पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा त्या प्रमाणे वेता तें खरें, पूण ज्या मनशा मुखांतर मनशा पराधीन जाता ताका हायक काटा. जल्मोंकूच नातलो जाल्यार त्या मनशाक कितलें बरें आसतें. तितल्यार गतान पराधीन करूंक वेतल्या जुदासान म्हळें, हांव तो मेस्त्री. जेजून जाप दिली, तूंच तें सांगताय. आज परत जेजूक पराधीन करचें घडीत निमाणें जेवणाक वेता आसतना घडलेलें घडीत आनी जुदास वचून त्या प्रधान याजका कडेन एक डील करता. ताका हांवें तुमकां धर्म देशा दिल्यार तूं कितें आमकां दिताय, म्हाका कितें तूं दिताय. आनी 30 नाणी मेजलीं आनी जेजूक बांदलेलें मोल ताणें 30 नाणी. आनी याजकांनी कित्याक म्हळ्यार सगल्यांक जेजूची थंय वळख आसली, पूण जेजूक धरूंक या ताका जुशी मारूंक तांकां अधिकार नासलो. तो अधिकार रोमाच्या चक्रवर्तीच्या अधिपतीक मात्र. आनी देखून थंयचे सोजर येवन जेजूक धरता आसतना त्या सोजरांक जेजूची वळख नासली. देखून तांची वळख करून दिवंक ह्या ताका धर्म दिवंक जुदास मुखार गेलो आनी जेजूक ताणें विक्रीत केलो 30 नाण्यां खातीर. पूण देवाचें उतर सांगता, ती 30 नाणी काणयोन गेल्लो. जेजूक धर्म दिलें वयताने, पूण तो हिरार जालो. तो ताची मोत एका कडेन उरली ना. ताची मोतींत कितली बेजाराय जाली आसतली, कितली कंत. म्हज्या सोम्याक हांवें धर्म दिलो न्हय, म्हज्या सोम्याक हांवें विक्रीत केलो न्हय 30 नाण्यां खातीर म्हणून ती नाणी सयत ताणें कान गेल्ली वचून त्या प्रधान याजकाच्या देवळांत उडोवन तो गेलो. ताका थंय फावो सरला. आज ह्या संवसारांत आमी पळयता, वस्तूचो मोग करचो, संवसाराचो मोग करचो, क्रिस्तगायचो मोग करचो, कितलें असल्यार पावना. आज देवाचें उतर आमकां सांब पावलो मारिफाती त्या थोड्या पत्रांनी आमकां आयकोंक मेळटा. आनी थंय सांब पावली सांगता, तांणी तांची काळजां सिंधून घेतल्यांत म्हणटा पवित्र पुस्तक. सिंधून घेतल्यांत कशीं? ह्या संवसाराच्या आकांक्षेक लब्धून, पयशांच्या दुडवाच्या त्या प्रत्येक जावन आशाक लब्धून तांची काळजां तांणी सिंधून घेतल्यात. कित्याक म्हळ्यार आज आमचो दुडू आमकां संतोश दिवंक शकना, आमच्या आस्तबदीक आमकां संतोश दिवंक शकना. ते पुरो तात्कालीक थोडे तेंपा गरज, पूण ताच्या फाटल्यान धांवचें न्ही. तें गरज आमकां खंडीत जावन हर एक संगती आमकां गरजेच्यो. ह्या संवसारांत जियेतना आमकां गरजेचो, पूण जेजू सांगता ताच्या फाटल्यान धांवनाकात, जेजूच्या फाटल्यान आमी धांवूंक जाय. जेजू आमचो सोडवंदर, आमचो रक्षक. आमी खंडीत जुदासाक आजुनूय आमी कालें करता, ताका खंडन करता. जुदास म्हणून एक नांव म्हळ्यार विद्रूप जालां. म्हळ्यार ताची परिस्थिती तशी जाल्या आमच्या जिवितांत. आमी ताका एक लास्ट जुदास म्हळ्यार तितल्यांत तो आमकां म्हळ्यार खांठाळे असो जाला. पूण थोडे फावटी आमी तसलीं कामां करता न्हय.
आम्ही इतली कामां करता न्हय आमच्या जिवितांत ती थोडी घडीत आसली घडतात न्हय एका मनीस बरो करतना ताच्या विशयान तूं वायट उलयताय जाल्यार तितू संगती घडच्यो आमच्या जिवितांत देखून एक मनीस बरो करतना ताका एक वायट करूंक वचनाका तुका बरें करूंक नाका जाल्यार वायट करूंक वचनाका देखून ते दाळा एटलिस्ट तो बरीं कामां करता वसत तो साप दीत जाता जाल्यार तुका ताका सपोर्ट दी ताका आदार दी तशें तुजो सांगत दी ताका कित्याक आमी दोगीच ಒಟ್ಟುಗೆ या म्हण सांग खंडीत ते दाळा ताची मिसांव बरें करून जातलें आज मगच्या भाव आनी भयणी आमी पळयता ह्या संवसारांत ह्या आमच्या समाजांत बरें करतल्याक वाटणांतले बरी जाले आजकाल देखून अडखळ्यो जायत्यो आसात अडखळ्यो नमण्या वयर मनशांतावन येतात पूण ज्या मनशांतावन येतात ताचे ताका कितें म्हणटलो सुमी हाय काटा काटा जुदासाक म्हणटा पळय तो जल्म नासलो जाल्यार बरें आसलो जल्म म्हूण ताणें आत्म ओगडायचो पडलो न्हय जल्म म्हूण ताणें क्रिस्ताक नेगार करीचें पडलें न्हय इन्कार करीचें पडलें न्हय ताकाच धरून दिवचें पडलें न्हय खाली एक आशा संवसाराच्या आशा खातीर दुडबाच्या आशा खातीर आज आमच्या जिवितांत कवले पुरो आशा आसात सगळे आमी ह्या संवसारांत जियेतना आमी संवसारा खातीर जिवचें न्ही आमी जेजू खातीर जिवचें आमचें जिवीत सर्गींच्या राजाच्या वैभवाक मेळिल्लें तसलें जायचें संवसाराच्या खोटेपणाक लबदल्लें न्हय ह्या संवसाराच्या आशा आकांक्षाक लबदल्लें न्हय बगर सोम्याच्या येण्याक लबदल्लें तसलें सोम्याक पळोवचें तसलें सोम्याची सेवा करता तसलें सोम्याचो लागशिलान पटलाव करता तसलें आमचें जिवीत जावंक जाय म्हणून आज पवित्र पुस्तक आमकां सांगता देखून आज ह्यो संगती आमच्या मतीन दर्या मगच्या भाव आनी भयणी अशे विशयान चड आनी चड नियाळ करया कित्याक फाल्यांच्या दिसा आमी ब्रेस्तर निमानो ब्रेस्तर ह्या एवकारिस्त घडलेलो दीस आमी व्हड संभ्रम आचरण करूंक येता आमकांच आमी तयार करया त्या संभ्रमाक त्या मिसाच्या बलिदानाक आमी अटेंड जाताना आमकांच आमी प्रिपेर करया आज आमी ताचे खातीर प्रिपेर जाता जाल्यार फाल्यांच्या दिसा जेजू आमच्या जिवितांत अजापाने अद्भुतां करतलो कित्याक आमचो भावार्थ सोडटलो विश्वास सोडटलो जेजूचेर विश्वास दवरून जिवनची कृपा आदार फाल्यांच्या दिसा त्या एवकारिस्ताच्या बलिदाना वेळार आमकां मेळटली मगच्या भाव आनी भयणी देखून सगळे आमी संभ्रम आचरण करूंक आमी प्रिपेर जावया आमकांच आमी तयार करया व्हडली सरबराय काय ना आमच्या कुडीची प्रिपेरेशन आमच्या आत्म्याची आमच्या अंतस्करणाची आमच्या मोतीचे आमी प्रिपेर जावया त्या बलिदानांत आमी एवकारिस्त भेटोवंक आमी वता आसतना त्या फाल्यांच्या दिसा एवकारिस्त घडसो तो पळोवंक येता आसतना त्या जेजून आपले शिसांचे पांय धुवंक ती सेरेमनी पळयता आसतना आमच्या जिवितांत देवान म्हाका आनी तुका कित्याक धाडला म्हळ्यार आमी ती सेवा करूंक आसा हेरांचे पांय आमी धुवंक आसात हेरांची दुखां आमी पुसूंक आसात हेरांच्या कश्टांत आमी वांटो घेवंक आसा हेरांच्या पिडे शिडेंत आमी तांकां बुजवून लाबोवंक आसा दुखांत तांची जतन काण घेवंक आसा देखून ह्यो पूर संगती देवान आमकां दिल्यात आनी सगळें फाल्यांच्या एवकारिस्त घडच्या दिसा म्हळ्यार आमी निमाण्या ब्रेस्तारा पांय दवरता आसतना आयचो दीस बुधवाराचो दीस आमकां आमी सगळ्यो तयाराय करया जाता तितले पाशांव वाचून आमच्या जिवितांत बदलावन हाडया भावार्थान विश्वासान फाल्यांच्या दिसाचे ते संभ्रम आचरण करूंक आमी फुडें सरया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सरगार जाता ते संवसारांत आसा आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेले हांव बक्षिता तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार आमेन नमान मरिय कृपेन भरलेले सुमे तुजे सांगता स्त्री आमचेर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्यो गोश्टो जेजू भाग्यवंती मरिया देवाचे माय अम्मा बापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आतां आनी सदां सर्वता आमेन तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं बरो दीस मागता.